फोंड्या पालिकेच्या सोपो कराची पावणी करून येता त्या जुलय म्हयन्याच्या सुरवेक वा 15 दिसा उपरांत सोपो कर जमा करून कंत्राट संबंधी कंत्राटदाराक सोपो दिवपाचो निर्णय फोंड्या नगरपालिकेन घेतिल्ल्याची माहिती नगराध्यक्ष रितेश नायक हाणें दिली। तशेंच वेवसायीक कर 5,000 वयल्यान 2,000चेर हाडिल्ल्याचे नायक हाणें सांगलें। ज्वेलर शॉप्स हे सगळे 5,000 आशिल्ले पळय ते आमी आतां डिसिजन घेतलें की 2,000 करपाचें। आनी जे क्लिनिक्साक जे आमी सॅनिटेशन घेताले नॉर्मल 800 रुपीज ते आमी ड्राय वेस्ट जे कलेक्ट करता ते लायतले, सो तांकां आमी सॅनिटेशन चार्जीस लावपाना जे पॅथोलॉजिस्ट क्लिनीक लॅब्स जे आसा ते। आनी तशेंच जे बाकीचे आसा पळय फॉर बँक ज्वेलरी शॉप्स फार्मासी ऑल ते फार्मासी आसा तांकां आमी 2,000 केले। एक्चुअली कितलो आसतालो तो आमी लास्ट इयर कौन्सिलान तो वाडयल्लो, तो कितें 5,000 केल्लो तो आतां आमी 2,000 केलो। सॅनिटेशन आमी कितें केलां, सॅनिटेशन हे आसा क्लिनिक्स आनी जे पॅथोलॉजी आसा तांकां आनी डेंटल तांकां आमी ते सॅनिटेशन जे आसा पळय चार्जीस आमी तांकां हे करून ना, कित्याक ते हांगा धाडटा पुणे, सो आमी ते मिनिमम ड्राय कलेक्शन करता ड्राय वेस्ट ते 800 रुपया कितें लायतले तितलेच।